नागजर धारगळे हांगसर सुमार 25 शेतकाऱ्यांनी आधुनिक मशिनांनी शेतां लावपाची तयारी केल्ली। पेडणे शेतकी खात्यान तांकां शेती करपाक मशिनां दितले म्हण उतर दिल्लें, मात आयत्या टायमार कंत्राटदारांनी शेतकाऱ्यांक आयत्या वेळार बी ना म्हण सांगून घात मारलो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ते शेतीन आमी जगतार एग्रीकल्चरान एप्रूव जाले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तेन्ना सोहन आसलो आनी मंगेश हांचे दोगांयनी आमकां एश्युरन्स दिले की तुमी थंय तरवो कित्याक लायनात। एक आमच्या कडल्यान एक बरी स्कीम आसा, नवीन गव्हर्मेंटान स्कीम काडलेली आहा की तरवो तुमी काय करपाची गरज ना, फक्त चिखल करून जमनीचो दिल्या पुरो आनी बियाणे दिल्या पुरो, आमी तरवो तुमकां लावन दितले हे करून। आनी 1000 फाटल्यान 700 रुपया तुमकां दिवचे पडटले आनी इतक्या हेतून तरवो घालून लावन सगळ्या गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां पुरय लावयतले। तेज्या उपरांत आमी आमच्या शेतकऱ्यांक एक 4-5 जाणां कडेन हो विशय डिस्कस केलो आनी सोनान सांगलें आपूण येवन तेंच्या कडेन बोलतले म्हणून। तेज्या उपरांत एक 2 दिसाच्या अवधीन सोहन आनी मंगेश आमी देवळांतच बसल्या आनी सगळ्या जाणांची एक बारीकशी मिटींग कशी केली। सगळे शेतकरी आसले आनी तेणी सांगलां काय तर तुमकां बियाणे आनी तरवो लावन सगळो आमी दितू, तुमी फक्त बियाणे दिया। त्या प्रमाणे सगळे शेतकरी आमचे तयार जाले, कित्याक इतकी वर्सां पडींग आसली ती शेती एक आमची हे जातली आनी काय तरी आमकां तेच्या पासून काय तरी फायदो जातलो असं म्हणून सगळे शेतकरी तेतून फुडें सरले आनी सगळे 1-2 दिसांनी आमी अग्रिकल्चर हितून वचोन एक 125 किलो बी तांकां दिलें। दर 1000 फाटल्यान 5 किलो हो हिशोबा प्रमाणे तांकां दिले जाल्यार जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटर जागेचो आमी प्लॅन केल्लो। 25,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमची म्हणल्यार अंडर कल्टिवेशन म्हणून आमी करतलो म्हणून। तेतूनसून आमकां थोडे CSR अंडर लुपिनाची कंपनीची मदत जाली, तेंच्यांनी आमी हेल्प करता म्हणले। बाबू आसगांवकर थोडी आमकां हेल्प केली, म्हणजे 8,000 रुपया तेणी वयले जे काय ते आपूण दिते म्हणले। अशे तरेन सगळो आमी प्लॅन केलो आनी तेच्या उपरांत ते रोज बी तेंच्या बी दिले आनी जवळ जवळ 3-4 तारखेच्या दरम्यान तो JMT कंपनीचो जो प्रकाश म्हणून आसलो तो तेंचो इन्चार्ज, म्हणजे तो सगळे तो हँडल करी। तेच्या कडेन फोन नंबर सोना कडल्यान फोन नंबर घेवन ताका एप्रूव जालो। तर तो तेणी म्हाका सांगला तुमी सगळी तुमची जागा तयार करा, आमी तो तरवो लावंक 1-2-3 दिसां भितर येतू म्हणून सांगला। म्हटल्यार ह्या 2-3 दिसां भितर येवं नाका, जावन एक कित्याक आमची इतकी जागा तयार करपाक आमकां 8 दीस तरी वयतले, पाणी जाय अशें म्हणून 1-2-4 दीस घेवन पुरवाक चालू आहा म्हणून पुरवाक चालू जाल्या उपरांत मागीर तुमचें करता म्हणलें। सादारण आमी डेडलायन ताका एक 14-15 तारखेचो अंदाज आमी तांकां दिलो। ही जनावरां खातर लोकांनी शेती सोडलेली, आतां हेंच्यांनी आमकां सगळी फॅन्सिंग करून दिता, हे करता, तरवो लायत, आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून सांगून लोक फुडें सरले न्हू।